प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वो विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. लोकांचे ओरपोंचे पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचें शीस ताचे सोरशें आयलें. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी खुशालकाय. ओतम्यान आपूण गरीब म्हूण जाणान ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. रुदोन कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी. प्रितूम दायज तांचें. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयार ती सुभागी. देव तांची दोया कोत्तलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. शांती करता ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळे जिनसांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाडो दिलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज इग्रोज मात परब कोत्ता सांतांची ऑल सेंट्स डे. आनी आमी जाणो की 1 तारखेर नोव्हेंबराचे हें फेस्त इग्रोज मात कोत्ता. आनी हें फेस्त भाव भयणीनो जावन आसा तुजें आनी म्हजें. कित्याक हें फेस्त जावन आसा तुजें आनी म्हजें? कित्याक आमी आतां जेजूचेर भावार्थ दवरता. आतां आमी एक नवी रोसना जाल्या. आमी आतां जेजूचें शीस जायत वेता. भाव भयणीनो जेन्ना जेजून हें शिवर्तमान हीं उतरां जीं आयज आमी आयकल्यान तो उलयतालो जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो आनी आजून तो खुर्सार वसोंक नासलो. ताणें तो आमचे पासत मरोंक नासलो. तो पुनोत जावंक नासलो. तो बापाच्या उजव्याक बसलेलो नासलो. पूण आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो आमचे पासत मेलो, तो पुनोत जेवन जालो, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतली, आमचे कोश्टडॉग भोगले, आमची पिडा घेतली, आमचें शिराप घेतलें, जें आमकां वायट फावो जावंक जाल्लें ताणें भोगलें. आनी आतां आमी जेन्ना ताचेर भावार्थ दवरता, आतां आमी एक नवें जिवीत जियेता. आनी आयज भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा? खूब वस्तू म्हणटा, पूण ही 8वी वडीन तो कितें म्हणटा? काळजान नितोल ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. भाव भयणीनो पोत्तून वाचता मातसो आमचो नियाळ आयज ह्या 8वी वडीन दवरया. खूब वस्तू जेजू आयज शिकयता, पूण आयज आमची चोत्राय फकत ह्या 8वी वडीत दवरया. आनी कितें म्हणटा जेजू? काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताणें आमचे पासत कितें केलें खुर्सार, ताणें आपलें रोगत वारयलें, आमची सगळीं पातकां घेतलीं आनी हाचेर आमी भावार्थ दवरता. जेजूचेर भावार्थ दवरता. कितें केलें ताणें खुर्सार? भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या खुर्साचो अर्थ कितें तो सजमोवपाक. आमी जाणो न म्हळ्यार पास्काच्या दिसा आमी उपास कोत्ता, गूड फ्रायडे येता, मागीर इस्टर येता, सगळें जाता, पास्काची परबूय जाता. पूण भाव भयणीनो आमकां गरज सजमणी मेळपाक कितें घडलें खुर्सार? जेजून आमचो जागो घेतलो खुर्सार. आमी मरपाचीं आसलीं, आमकां इफेन फावो आसलें आमच्या पातकां लागून. पूण जेजून कितें केलें? तो जावन आसा देव, तो ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो खुर्सार गेलो आनी ताणें आमचे सगळे कोश्टडॉग भोगले, आमची सगळीं पातकां घेतलीं. आमी जल्मोंक नासलीं 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो. पूण देवाचें उतर म्हणटा
जेन्ना तो खुर्सार गेलो, जेन्ना ताणें आपलें रोगत वारयलें, तेन्ना तो आमचे पासत मेलो. ताणें आमची सगळीं पातकां बक्षिलीं. सगळीं जी पातकां आमची आसात, जी आमी करूंक नासलीं, कित्याक आमी जल्मोंक नासलीं, आनी जी पातकां आमी कोत्तेले हांव, ती सगळीं पातकां ताणें ऑलरेडी भोगल्यान. ताणें ताणें तें फारीकपण दिलां खुर्सार आपल्या रोगता वरवीं. भाव भयणीनो, 2000 वर्सां पयलीं आमी जोन घेवंक ना जाल्यार आनी जेजू ताणें फारीक दिलां तें, तो जो लोक आजून जल्मोंक ना तांचे पासत जेजू मेलो. पूण तें ती पातकां जी ते कोत्तेलीं आनी ती केल्यान तांकां बोगसणें मेळपाक गरज आमकां ह्या जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. ताणें कितें केलें खुर्सार, ताणें कितें कितले कोश्ट भोगले, ताणें आपलें रोगत वारयलें, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं, आमचे कोश्ट जे ताणें भोगलें आमचे पासत. जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, आमचें तोंड उक्तें करता आनी ताका म्हणटा, आर्गां तुका जेजू, तुवें म्हजे कोश्ट भोगले, तुवें सगळीं म्हजी पातकां घेतलीं, तुवें म्हाका नितोळ केलाय. तेन्ना भाव भयणीनो, ही 8वी ओळ आमकां बरे भाशेन कळटा. कितें म्हणटा जेजू, काळजां नितोळ ती सुवागी, ती देवाक पळयतलीं. केन्ना आमी देवाक पळयतलीं? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. ताणें कितें घडलें आमचें खुर्सार, खुर्सार कितें पासत तो भोगलो आमचे पासत, तेन्ना आमचें काळीज नितोळ जाता. जेजू येता आनी आमच्या काळजान रावता. आनी आमी जेन्ना पातक कोत्ता, तें पातक आमच्या केन्नाच आमच्या आत्म्याक लागना. आवर स्पिरीट बिकम्स ब्रँड न्यू. वो जो आमचो आत्मो आसा, तो पवित्र आत्म्या उदेशी इतलो बंद जाता की कसलेंच पातक आमच्या आत्म्यान येना. पूण आमच्या मनान आमी पातक कोत्ता, आमच्या कुडीन आमी पातक कोत्ता. पूण देव आमकां सदांच जेन्ना आमी आमी ताका वाखाण दिता, आमी वाखाणणी दिता स्वतान आनी आमच्या आत्म्यान. True worshippers worship God in spirit and in truth, not in mind and in truth. And भाव भयणीनो, ही गरज आमकां ही सजमणी मेळपाक. कितलो लोक आयज तांचे तांचे काळीज नोय आसा, ती नितोळ आसात आपल्या आत्म्यान, पूण तांकां सदांच आमी आमी सांगता, तूं पातकी, तूं पातकी, तूं पातकी, आनी देखून आमच्या मनाची नोडसोडणी जावंक ना म्हणून आमी आमचें जिवीत पातकी मनशा भाशेन जियेता. वी नीड टू बी गॉड कॉन्शियस, नॉट सिन कॉन्शियस. आमी जाय आमची आमची सजमणकी आमी खरें देवाची भुरगीं म्हणून, पातकी न्हय म्हूण. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी काळजान नितोळ जाता, आमी खरेंच सुभागी. कित्याक तेन्ना जेजू आमचे बरोबर आहा, पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आहा. आनी आमकां गरज फकत आमच्या जिवितान ह्या मनाची नोडसोडणी करून देवाच्या उतरा वयर हे देवाचें उतर घेवन ताजेर नियाळ करून, तें पोत्तून पोत्तून आमच्या तोंडांतल्यान उलोवन ताजेर आमी नियाळ पोत्तून पोत्तून करून दिसान दीस एका एका तोरी आनी आमच्या मनाची नोडसोडणी करून हो जो जे नितोळ आमी आसा, हे आमचें मन आतां नितोळ करपाक, आमची कूड नितोळ दवरपाक हे आमी वावरूंक जाय आमच्या जिवितान. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच काळजान नितोळ आसा, तेन्ना आमचें सगळें बरें जाता. कित्याक देव आमचे बरोबर आहा आनी आमकां आतां ती घोटाय मेवता. आतां ते आमकां तो धीर मेवता, ती जाणवाय मेवता पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. आयज भाव भयणीनो, ह्या आख्या शिवर्तमानाचेर ह्या सांताच्या दिसा जेन्ना आमी फेस्त कोत्ता सांतांचें, आयज जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमयान धोनी मानला, आमचें काळीज नितोळ जालां, सासणाच्या सासणाक आमचें काळीज नितोळ जालां. आयजतान आमी फकत आमच्याच मनान इतलें धरया की जेजू आमच्या सांगात आहा, आमचे बरोबर आहा. ताजें उतर घेवया, आमच्या मनाची नोडसोडणी करया आनी खरेंच हें सांतांचें जिवीत, हें खरेंच जैती म्हूण जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सरोंडरात जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.